आम्ही मोगो पक्ष आता फोंड्या फुडें व्हरपाक हातभार तुमचो जाय, तुमचो आशीर्वाद जाय, तुमचे प्रेम जाय, तुमची दया जाय, तुमची माया जाय. फाटले गेल्ले सगळे विसरून फुडें नवे घर बांदपाक आमकां तुमचो हातभार जाय. घरान आणि तेन्ना घर जाता आणि त्या घरान खंय ना खंय तरी दुखापत जाता. पण हांव तुमकां इतलें उत्तर सांगता की म्हज्या कडल्यान कोणाक दुखापत जावची ना. आणि केन्नाय जर कितें फाटले 6 वर्सांचे वायट दिसता तुमकां जाल्यार ऑफिसार या जाल्यार म्हाका घरा आपयात, जाय तितलो तापोवन काडा आणि फाटले सगळे विसरा आणि फुडें नवे पर्व चालू करूया. आता येता एका म्हयन्यात म्युनिसिपालिटी आसतली. फाल्यां हांव म्हजे आशिल्ले सगळे पदांचे राजिनामा दिवपाक चल्ला. कित्याक बुधवार 26 मार्चा पासून हांव फोंड्या म्हजे क्लिनीक कपलेश्वराच्या स्थानान म्हजे क्लिनीक जाल्ले, त्याच स्थानान म्हजे फ्लॅट जाले आणि त्याच स्थानान आमचे हे ऑफिस जाल्या आणि ह्या ऑफिसांतल्यान कोण ना कोण तरी आमदार भायर सरतलोच. खूप जाणांना दिसता की केतन भाटीकार मुखार सरता तो फक्त आपल्या फुडें तिकेट मेळटली काय म्हणून. अजून इलेक्शनाक 4 वर्सां आसा आणि 4 वर्सां आसतना एक भुरगो जर मुखार सरता आणि आपले कार्य जर खंय चालू करता ताका प्रोत्साहन दिवपाचें काम हे पक्षाचे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ ह्या हातूंतल्यान आमचे कर्तव्य आसा. आणि हे कर्तव्य जाणूनच आज जे फुडें कितें चल्लां म्युनिसिपालिटीत चल्लां किंवा ज्या भागांनी फोंड्या काही गोष्टी चल्ल्या त्यो पळयत जाल्यार फोंडे ताची मोगो पक्षाची अत्यंत गरज आसा अशें आमकां दिसपाक लागलां. दिवचले नरेश सावळ राजकारणात परत सक्रिय झाला. सावळाच्या एज्युकेशन सोसायटीच्या नव्या हॉलाचे सुदीन ढवळीकरान उक्तावण केले. राजकारण केलं स्वार्था खातीर करून ना, लोकां खातीर केला आणि कदाचित आमकां राजकारण कळ्ळें नासत. आमी समाज कार्याचेर केलें. तरी आसतना हेच्या फुडें तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षित आसा इतलें मागता. ह्या नव्या वर्सा राजकारणात परत एकदा सक्रिय जात असताना परत एकदा तुमकां काम केल्या आणि परत एकदा जैतवंत जावपाचो आमी प्रयत्न केला. अजून याद आमदार नाशिल्लो पूण आमदारापेक्षा चड काम नरेश सावळ करता. जी परिस्थिती आज गोंयांत निर्माण आसा तातूंत एक नरेश सावळ आसा, म्हजो भाव दीपक ढवळीकर आसा. कित्याक लोकांचे उडयले तें आमकां कळना. मेबी आमी चिंतले आसत पूण खंय तरी मनीस घसरता अशें आमच्या पक्षाचे हे जालें आनी तातूंत हे दोगूय मनीस चुकून कुशीक गेले आनी नक्कीच परत त्या व्यासपीठार वचपाचो प्रयत्न तुमच्या मार्फत केलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि उदय परब.